सौम्य तुझ्या या मंदिरात जमल्या भेटूंच्या बलिदान स्तुती तुझी गायताव आम्ही तुरबेन नादात भक्ती उर्बेन मना दयाळ बापोय तू आमचो दिमोका कुर्तीसो वेचिष्याक राखसो जातू राखनो आमचो सौम्य तुझ्या या मंदिरात जमल्या भेटूंच्या बलिदान स्तुती तुझी गायताव आम्ही तुरबे नादान भक्ती उर्बेन मना भाव बहिणो मिसाचे बलिदान भेटोवच्या आयल्या तुमकां हार्दिक स्वागत हाजी मिसा ह्या बरी आसात अर्गदा मिशिता फेबी आनी जेस्सी मेंडोन्सा मियार जसिंता डिसोजा मुंबई हांचे संगी आमी मेळया देवाक अर्गां दिवया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सेमे जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याची एकवट तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं मोगाच्यानो आज प्राजीत काळाचो दुसरो आयतार आमी संभ्रमता एक कुटुंब जावन सोमयेच्या जेवणांत वांटेर जावंक हे वेदी बोवारी सांगाता जमल्या आयची देवस्तुती देवाची दयाळाय अनुभव करूंक आनी तीच दयाळाय पेल्यातेन दाखोवंक उलो दिता देवाची ससलीकाय ताची अस्कतकाय न्हय बगार ताका फातकांचेर आसलेलो मोग परगडता केदाळा आमी हें समजता तवळ आमी सर्गीचें राज आमचे मदें आसा म्हणलें सत पाचारता तर एका काळजाची आनी एका मनाचें जावन हे पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकांच आमी आयती करया मोगाच्या सुर्याची किरणां सुर्याचें वत सुडाळ थरान ह्या पृथ्वीर पडचे जाल्यार मळबार मोडा म्हळी आसनाय मोडा जावं आडकळ सुडाळ तरान सुर्याची किरणां सुर्याचें वत ह्या भुमीक पडोवंक सोडिनात आमचे तशेंच देवाची कृपा सुडाळ थरान आमच्या काळजान येयचे जाल्यार फाताक म्हणल्यार आमचे तें आसनाय फाता जावं आडकळ सुडाळ तरान देवाची कृपा आमचे ते देमच्याक आमी सर फातकी जावं सांज जावन आंजी जावन आमी कोणी जल्मोंक ना अस्कय सैमांत आमी जल्मले जावं हे अस्कय सैमावर अस्कय आमचे ते पळोवंक मेळटा देव ते जाणा तो कितें अपेक्षीत आमचें जावं तो अपेक्षीत आमी अस्कय सैमाची जैत वरस जाय केदां जायना गी जाल्यार ताचें तें पडटा जाय ताचो आदार मागत जाय जाल्यार तो आमकां हात दिन वयर करतलो श्रेश्ठ मिसाचें बलिदान भेटूंक आयले आमी आतां एक नितळ निर्मळ काळीज आमचें तें आसा घेवन घेवया प्राजिताच्या रिती द्वारी सकट सांगता म्हणया हांव पातकी पिता देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या म्हजो अपराध बोड अपराध ह्या पासो बघून सदां समका बरी सगळ्या देवदूतांनी भक्तां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरेस्परा देवा लागीं विनय करात मो प्रार्थना सबदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं आमेन सोमिया
शासनाच्या देवान तुझ्या प्रितीवंत पुताक आयकोंक तुवें आमकां फॉर्मायलाय तर तुज्या उतरान आमकां पोसूं आनी आमचे अंतस्कारां नितळ करन तुज्या मुखाचो परजल भोगूंक आमा सोमेशांक पावय म्हूण आमी तुजे लागीं प्रार्थना आमचे सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता शासनाच्या शासनाक उत्पन्नातली पुस्तकांतलें वाचप. त्या दिसांनी देवान अब्रामाची परीक्षा केली. ताणें ताका उलो केलो. अब्रामान जाप दिली. आबले हांव हांगा आसा. देवान म्हळें गे तुज्या पुताक तूं मोग करताय त्या तुज्या एकल्याच पुताक इसाकाक आनी वस मोरिया गांवाक थंय हांव तुका दाखयतलो. त्या दोंगरार म्हाका ताचो यज्ञ भेटय. अशें तें देवान दाखयल्लें सुवातेक घेवन पावलें. थंय अब्रामान एक वेदी बांदली आनी तिचेर लांकूड मांडलें. उपरांत अब्रामान आपल्या पुता जिवशी मारूंक हातान सुरी घेतली. तेन्ना सोरेश्वराच्या दुतान सर्गार्थावन उलो मारून म्हळें अब्राम. ताणें जाप दिली. आबले हांव हांगा आसा. दुतान म्हळें भुरग्याचेर हात उखल नाका आनी ताका कांयच वायट करिनाका. तूं देवाक भियेताय म्हणून आतां म्हाका समजलें. कित्याक तुज्या एकल्याच पुताक देवाक भेटोवंक तूं फाटीं सरलो नाय. तवळ अब्रामान आपणा भोंवती दिश्ट घाली आनी ताच्या फाटल्यान एक जिलकुटांत शिंगा शिरकोवन आसलेलो एक बकरो ताणें देखलो. अब्रामान वचून त्या बकऱ्या धरून हाडलो आनी आपल्या पुता बदलाक ताची ओंबली भेटयली. सर्वेश्वराच्या दुतान सर्गार्थान दुसरे फावटी अब्रामाक उलो करून म्हळें म्हज्याच नांवान हांव सापूत दितां अशें उलयता सर्वेश्वर. तुवें हें केलें देखून आनी तुज्या एकल्याच पुताक म्हाका भेटोवंक तूं फाटीं सरलो नाय. देखून तुजेर हांव आशिर्वाद घालतलो आनी मोलबा वयल्या नेकेत्रा परी आनी दर्याचे वेळेर आसलेले रेवे परी तुजी संतत हांव वाडयतलो. तुवें म्हजी आज्ञा पाळ्ळी देखून तुजे संतती वरवीं संवसाराच्या राष्ट्रांचेर हांव आशिर्वाद घालतलो. देवाचे उतारे. देवाचे व्हड उपकार. जिवंताच्या गावा सोम्या हुजीर हांव सरतलो. जिवंताच्या गावा सोम्या हुजीर हांव सरतलो. हांव एक निर्भागी अशें हांव म्हणटा नासय. हांव भरोशान आसलो. सर्वेस्पराच्या दोळ्या हुजी ताच्या भक्तांचे मरण भोस्वादी. जिवंताच्या गावा सोम्या हुजी हांव सरतलो. वय हांव तुजो साकर सर्वेस्परा. तुजो साकर हांव तुज्या साकरनी सोंपू. म्हज्यो सांकली तुवें मोडून उडयल्या. हांव तुका अर्गांबरी दान भेटयतलो आनी तुज्या नांवाक वळवी घातलो. जिवंताच्या गावा सोम्या हुजीर हांव सरतलो. जिवंताच्या गावा सोम्या हुजीर हांव सरतलो. सांत पावलोन रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, जर देव आमचे पक्षेन आसा तर आमचे विरोध रावतालो कोण आसा. आपल्या काळशा पुताक सयत बाकी दवरिनासता आमा सोमेस्तां पासो ताका सोडून दिल्लो देव आपल्या पुताच्या ह्या देण्या सवें हेर सगळें आमकां दिनासतना कसो रावत. देवान विसलेल्या विरोध फिर्याद हाडटलो कोण. ती
नितीवन म्हूण देवूच पैसाल दिता तर तांकां गुन्यांवकार करूंक कोणाक तांकत क्रिस्त जेजू मेलो जिवांत जाला देवाच्या उजव्याक बसला आनी आमचे पासत विनंती करता देवाचें उतारें देवाचें उतारें वंदन तुका क्रिस्ता महिमे भरीत राजा वंदन तुका क्रिस्ता महिमे भरीत राजा प्रकाश भरीत कुपातांव बापाचो ताळो आयकून आयलो हो म्हज्या मोगा सोपू ताचें तुमी आयका वंदन तुका क्रिस्ता महिमे भरीत राजा वंदन तुका क्रिस्ता महिमे भरीत राजा सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं लूका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमा तुका सोम्या आपल्या कश्ट मरणाची खबर सांगून सुमार 8 दिसां उपरांत पेद्रोको जुआंक आनी जाकोबाक आपणा सांगाता घेवन जेजू मागणे करूंक म्हणून एका दोंगरार गेलो मागण्यार आसतना ताचे मुखामळाचें सारकें बदल्लें आनी ताचे वस्तूर परजळीत धोवें जालें आनी आपले 2 जण ताचे लागीं संभाशण करताले ते मोइजे आनी एलिया जावन आशिल्ले ते महिमेन भरोवन परत जालताले ताच्या निर्गमना वरवीं देवाचे मांडावळो जेरुसलेमांत तो कशें संपन्न करतलो की त्या विशयान ते उलयताले हेणे पेद्रू आनी तेजे सांगाती न्हिदेन पिकल्ले पूण ते जागे जातस जेजूचो वैभव आनी ताचे सांगाता उबे आसल्या दोगांक तांणी देखलें ते दोग जेजूक सोडून वेचे वेळी पेद्रू जेजू लागीं म्हणालो मेस्त्री आमी हांगा आसलेलें बरें आमी 3 तंबू मारया एक तुका एक मोइजेक आनी एक एलियाक आपूण कितें उलयता म्हणून तो नासलो अशें तो उलोवन आसतनाच एका कुपान येवन तांचेर धांपण गेलें आनी त्या कुपान रिक्त आसतना ते भियेले तो त्या कुपांतावन एक ताळो आयकलो वो म्हजो मोगाचो पूत हांवें विसरून काडलेलो ताका तुमी आयका वो ताळो दामतस थंय जेजू एकलोच आशिल्लो शिश्यांनी वो गुट सांबाळलो आनी आपणे देखलेले संगती विशयांत तांणी कोणाकच कितेंय सांगलें ना देवाचे उतर हे क्रिस्त सोडून जाला ते मोगाचें हर एका वर्सा खरेंच म्हटल्यार पयल्या आयतारा लितुजेक वाचपांनी वांजेरांत आमकां आयको मेळटा 3 सायकलांनी ताळणे विशीं गेल्याच्या आयतारा ह्या विशीं आमी आयकलें आज खरेंच मातसो दुसरो आयतार जावन आसा हर एका वर्सा खरेंच मात दुसऱ्या आयतारा लितुर्जीक वाचपांत वांजेलांत आमकां आयको मेळटा सोम्याच्या रुपांतरपणा विशीं सोम्याच्या रुपांतरपणा विशीं जेजू वेता ताबोर दोंगराक ते शिसांक घेवन एकलो पेद्रू आनी एकलो जुआंव आनी एकलो जाकोब ह्या तेगांक घेवन तो वेता ते ताबोर दोंगराक आनी थंयसर तो रुपांतर जाता
ताबोर दोंगरार तो गेल्लो ह्या डिसिपलांक घेवन थोडे बायबल स्पेशलिस्ट स्कॉलर्स हे मानून घेनात. कित्याक मानून घेनात म्हळ्यार ताबोर दोंगर सोम्याच्या त्या संवसारी जिणेच्या वेळी थंयसर जावन नाशिल्लें आर्मी फोर्ट्रेस सोजरांचे आनी देखून सोजेर न्हय आसल्यांक त्या ताबोर दोंगरार त्या तेंपार प्रवेश नासलो. अशें आसतना जेजून ह्या तेगांक घेवन ताबोर दोंगरार कशें आपले महिमादानाक दाखयलें म्हणल्यार सवाळूक जाता. आनी हाका जाप दिवन तेच बायबल स्कॉलर्स म्हणटात जेजू रुपांतर जाल्लो ताबोर दोंगरार न्ही बगार हॉर्मोन दोंगरार हो दोंगर सेझारिया फिलिपी जावन सुमार 14 मायलां पयस आसा. आनी तो दोंगर दर्याच्या तडी जावन लेवला जावन 9400 फीट 9400 फीट उबार तो आसा. त्या दोंगरार जाल्लें जेजूचें रुपांतर म्हणटात सबार बायबल स्कॉलर्स. हें आयकत आसतना आयचो वांजेल आनी सवाल उपजाता की जेजू कित्याक त्या तेगादाना दिशिबळां मात आपोवन घेवन गेल्लो गी म्हणून. साबार दिशिबळ ताचे सांगता आसले तांकां सगळ्यांक सोडून ह्या तेगांक मात्र कित्याक तो आपोवन व्हरून गेल्लो गी म्हणून. कितें विशिश्टता आसा तुगे म्हणून. कित्याक आपोवन व्हरून गेलो म्हळ्यार हे तेग जण प्रमुख पात्र गेमचे व्यक्ती जावन आशिल्ले दिशिबळ आनी आपोस्तोल. सान पेद्रो जावन आसा पयलो दोळ्यांक दिसचें सोम्याचें मस्तक पयलो पापसैव इगमताचो वडील. आनी एक कारण तो जावन असलो मुखेली सर आपोस्तलांचो. ह्या प्रमुख 2 कारणां लागून जेजू पेद्रूक ताचे संगी रुपांतरपणा वेळी आपोवन व्हरता. तर जुआंक वांजेलिस्ट जुआंक ताका कितें आपोवन व्हेले गी म्हणल्यार सवाल. ताका कितें आपोवन व्हेले गी म्हळ्यार तो जावन आसा जेजूचो मोगाचो शिस. निमाणें ब्रेस्तारा निमाणें जेवणार आसतना कितें घडलें म्हणल्यार आमी जाणाव. देखून जुआंक विचार काडून तें कारण. तर जाकोबाक कितें विचार काडलें आनी एक सवाल. जाकोबाक कितें विचार काडलें म्हळ्यार जाकोब जावन आसा जेजूचो पयलो दिशिबळ मार्तीर मरोंक. जेजूच्या दिशिबळ की मार्ती मेल्लो पयलो दिशिबळ जावन आसा सान जाकोब. ह्या तेगांनी म्हत्वाचें पात्र गेलोंक आसलेली जेजू तांकां विसता त्या दोंगरार ताबोर जावं बरो हॉर्मोन जावं बरो त्या दोंगरार आपणाच्या रुपांतरपणा वयली. आनी एक कारण दिमचें तर जू देवांच्या समुदायाच्या संप्रदायांत आशिल्लें एक ट्रेडिशन संप्रदाय. त्या प्रकार एका फामाद मेस्त्रीन ताची शिकवण एकल्याक एका सर जाणां सांगात ताची शिकवण साबार वर्सांची ती शिकवण जाल्या उपरांत तो फामाद मेस्त्री आपोवन व्हरता एक दीस आखरेक त्या ताच्या ह्या दिशिबळांक वरे विंगड पयस एका जाग्याक. संप्रदाय तो दुदेवा संप्रदाय प्रकार. आनी थंयसर तो आखरेचे 4 शब्द मेस्त्री सांगता आनी त्या दिशिबळांक आदेवस मागता. जेजू हेंच पाळटा. तो ताच्या पाश्यावांच्या हप्त्या आदीं 8 दिसां आदीं ताच्या पाश्यावा विशीं कश्टा विशीं तो ताच्या दिशिबळांक सांगता. आनी 8 दिसांनी तो कश्टा संकश्टाक वळख जाता.
आनी ते जाला वळख जाल्या वेळार ते दोंगरार ते आसता आसतना ह्या दोंगरार नाटल्या वेळार जावंक पुरो ताजे कश्टा मरणा वयली पाशां वयली ताज्या दिशिपलांनी धैर्यसानी न्हये पात्यान विश्वासानी न्हये म्हणल्यार उद्देशान जेजू क्रिस्त ह्या तेगांक आपयता आनी आपलें रुपांतर म्हणून पूर्ण मापाचें न्ही तांकां दाखयलें इल्लेशा अर्दे सावळेच्या मापाचें दाखयता आनी ते पळोवनूच पेद्रू म्हणटा मेस्त्री आमी 3 तंब मरया एक तुका एक मोइजेक आनी एक एलियाक म्हणून तितलो खुशाल भरीत संतोश भरीत जाता सोम्याच्या रुपांतरपणाची सावळी पडलेली दक्षिण देखून जुदेवाच्या संप्रदाय प्रकार जेजू थंयसर मेस्त्री जुदेवाचो कशें तांकां आखरेची बुधवार सांगता की आनी आदेश मागता की थंय जेजू आखरेची बुधवार जावन आपणाचें रुपांतर म्हणून आपणें कोण आपणें कितें जावन आसा म्हणलें तें ताच्या रुपांतर म्हणून तेज्या तेगांक तो दाखयता आनी एक सवाल स्वाभावीक जावन आसा ह्या आयच्या वांजेलांत सवाल आमी आयकला जावं पुरो पूण आयकलो अर्थ व्यत्यास आसा आनी तो विशय आयकलो म्हणजे जाल्यार जेजून सबार राजा गेली सबार जाणांक गूण केले पूण गूण केल्या उपरांत आनी आजाप केल्या उपरांत ताणें सबारान सांगलें हें कोणाकच तुमी सांगनाकात म्हणून आजाप केल्या उपरांत ह्या पिढेन गूण केल्या उपरांत तो म्हणटो लागलो कोणाकच सांगनाकात म्हणून कित्याक खातीर म्हणल्यार कित्याक खातीर म्हणल्यार सवाल जुदेवांच्या शास्त्रींच्या फारीदेवांच्या बियाक लागून की जुलियन बाई जापी जाली फादर आसतना विगार बाब म्हणटा हांव असो उलयना कोणायच्या बियार न्ही कित्याक कोणाकी सांगिनाका म्हूण जेजून सांगिल्लें जावन आसा हे दिशिपुलो जेजूचे 3 वर्सां जेजूच्या परगडजीने वेळी ताचे सांगात आसले सबार संगती सबार शिक्षण जेजून तांकां दिल्लें आनी सांगिल्लें पूण तांकां कांय समजनासलें आनी ताच्या मोतीन कांयच उरोवंक नासलें तशें जाल्यार अर्द्या कुऱ्या समजण्याच्या ज्ञानीच्यांनी जर तर सांगूंक सुरू केलें जेजूच्या आजापा विशीं उलोवंक सुरू केलें पूर्ण मापाचो ज्ञान नासले वरी तेन्ना जेजू म्हणटा घडोवंक पुरो थंयसर सूख ह्या ना जाल्यार बरेंपण फाट जावं पुरो म्हणून बरेंपण फाट जावं पुरो म्हणून त्या खातीर जेजू तांकां म्हणटा म्हज्या स्वर्गारोहणा नंतर पवित्र आत्मा तुमचेर येतलो तो तुमचेर देंवतलो तुमचे ते रावतलो आनी सगळी जाणवाई तुमकां तो दितलो आनी शिकयतलो म्हणून देखून कितें सांगो आसा की ते सगळे पवित्र आत्मो येतलो आनी सांगतलो त्या देखून आतां तुमी सांगचें नाका कितें केलें आजाप जावं बरो गुन्हा केलें जावं बरो कोणाक सांगनाका म्हजें रुपांतरपणा उपरांत म्हज्या स्वर्गारोहणा उपरांत जेजू क्रिस्त पवित्र आत्मो येतलो आनी तुमकां सांगतलो म्हणून हें जावन आसा प्रमुख कारण पूण आमचे मदें सोडे म्हणटात हें कारण खंयचें म्हणल्यार हिंड लोक येतलो जेजूक खावंक जेवंक पियोवंक वेळ नासलो देखून कोणा सांगना धाडा म्हूण जेजून सांगतलो तें कारण सारकें न्ही सारकें कारण पवित्र आत्मा येतलो तांचेर देंवतलो आनी तांकां ज्ञान बरी करतलो म्हणून बाबा भयणी ह्या त्या दिशिपणाचें रुपांतरपण आमकांय आसा पूण तांकांय आसा पूर्ण मापान आनी आमकांय आसतलें पूर्ण मापान आमकां तें मेळाचें जाल्यार जेजूचें तें रुपांतरपणाची सोबाय मेळाचें जाल्यार आमी पयले ह्या संवसाराक टाटा म्हणा जाय आदेवस म्हणा जाय संवसाराक आदेवस मागल्या उपरांत आनी एका जिणे वेत आसतना थंयसर सोम्याचें रुपांतरपण आमकां पळोवंक मेळटलें ताची नीज सोबाय आमकां पळोवंक मेळटली पूण ह्या संवसार आदेवस म्हाका वेच्या पयलें थंयसर तें भोगूंक मात्र न्ही पळोवंक मात न्ही भोगूंक मेळाचें जाल्यार ह्या संवसारान 4 दिसांनी आमी देवाची उपादेश पाळी जाय कुरपेन जिये जाय आनी प्रत्येक जाण ह्या खरेजमाच्या वेळी खरेजमाच्या खऱ्या मनोभावांत खऱ्या स्पिरीत आमी आसा जाय आनी खरेजमाच्या स्पिरितांत म्हणजे मागण्यांत प्राजिताक
आणि दान धर्माक सडीन मापाची गमन दिवन खरेंच म्हणजे 4 दीस ताळी दीस आमी करची जाय आनी ते जाला सोम्याचे संवसार सांगता आसतना सोम्याचे रूपांतर म्हणून पूर्ण मापान एक सावळी न्ही पूर्ण मापान एक आमकां तें पळोवंक भोगूंक मेळटलें. एकाच देवा सतमंता सर्वदार बाप तो सर्गान भितर सोद त्या नाजिशा सर्व संसार असणार आणि एका सोम्याक येजो क्रिस्ताक सतमंता एकच पुतो स्वर्गालादी बापातान जल्मला देवातान देव उजवाडान उजवाड खऱ्या देवाला जाल्लो देव तो देवातान जल्मला ताका रचूना बापाच्या सैवासो ताचेर सोर केल्या आम्हा मनुष्य बसोत आमच्या सोडून बसोत सर्गाता तो देवलो आणि पवित्र आत्म्यावरी आमकां उदरी ताणें कूड घेतली आणि तो मनीस जालो आणि आमच्या बसोत 5 लेखा ताका कुसार मारलो ताणें कश्ट मरण सोंसलें आणि ताका निके केलो आणि पवित्र प्रमाणे तिसऱ्या दिसा पुनर्जीवन जालो सर्गार चडलो आणि बापाच्या उजव्यार बसला मेल्ल्यांची मुनसुली करूंक तो येतलो ताच्या राजवटीक शेवट आसचो ना पवित्रज्ञा सतमंतान ईश्वरान जीव जाता तो बापान पुता दानीव जाला बापान पुता बराबर ताका संत नमस्कार आणि महिमा भाव देवादेवरी दौडयलो एकेच पवित्र कातोलीक दोन सापडल्या देव सभे सतमंतान पालकाच्या बसंगाची एक भविष्य स्नान आसा म्हूण म्हणटा आणि मेल्ल्यांच्या पुनर्जीवनांत तांच्या जिविताक विश्वास रावता. आमेन. मोगाच्या न्हू ह्या सतमंतावल्या मागण्यांत आमच्या भावार्थाची सक्कड मुख्य 7-8 आपण आसात. तो भावार्थ उसारलो आमी परत उपयोग करया आमच्या गरजांक प्याऱ्याच्या गरजांक आणि पवित्र सभेच्या गरजांक. बापा पवित्र सभेच्या वडिलांनी तांचे समर्पित जिणेद्वारे तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताची सुवार्ता परगट करच्या मिसावान सदां कार्यगत जायशें तांकां तुज्या कृपेचो आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राष्ट्राच्या फुडाऱ्यांनी तुझ्या पुता जेजूची मौल्य आपणावंक आणि ताचे आडळते चलोवन व्हरूंक तांकां उजवाड दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. क्रिस्तांवांनी आपले जिणे मुखान उतरां करणे तुका साक्ष दिवं आणि तुझे राज ह्या संवसारार विस्तारवंक तुजो आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. पिडेस्तांनी आणि विविध कश्टां वळख जाल्ल्यांनी कुर्सार उमकळिल्ल्या तुज्या पुता जेजू सवे तांचे कश्ट संवसाराचे सर्वणे पासत भेटोवन ते फळादीक करूंक तांकां प्रेरीत कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. एवकारिस्ताच्या मेजाबावरे एकठांय जाल्ल्या आम्हा सर्वांनी माया मोगाच्या स्पिरितान वाडोवंक आणि पवित्र एवकारिस्ताचो मोग कर आमच्या बरे जिणेद्वारे रुपांतर जावं तुजी कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सांजूता देवा समर्पिल्ल्या पिरगजीच्या आणि पुणशेताच्या उदरगते खातीर दान दिल्ल्या समेस्तांचेर तुजो भरपूर आशिर्वाद घाल. तांच्या वावटीचो आणि दानाचो फळ येतेश्ट मापान तांकां मेळासो कर. सांगतास ह्या पुणतळार हातीन धरिल्ली सगळी योजना लोकांच्या उदारपणाच्या सहकारान आणि कुमकेन शाबितायेन पंथा पावय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. भोव मोगाळ बापा आमी हांगासर आजाराचो हरी एकली गरजेवंतां दावन आसा. ते सवा विनोड घेवन आमी तुज्या पांयांत लायल्या. आसाध्य म्हणल्यार तुका कांयच ना तिलेवरी आनी आमचो सर्वेस्पर देव तूं जावन आसलेवरी एका ताळ्यान एका मोनान एका काळजान एका चिंतपान आमी सर सांगात मेळटा आनी आमच्यो गरजो तुज्या पांयांत जाला. तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मुखार दवरता. दयेन आयकून घे आनी दयेन आमकां तूं जाता बेगीन त्यो फावो कर. आमेन. पांसंको 111 111. దేవుడో సౌమ్య దేవా kalzamti mona sangi magtawami tuji burgi దేవుడో సౌమ్య దేవా
तुझे समरमता जिनी आमची समर्पिता पक्का घेऊन लढेता उर्वशांच्या आमका तुपा भोगो समापत्या सोम्या काकुळदारा घेऊन सोम्या घेवा काळजामची मौना संगी मातावा मी तुझी बरगी घेऊन सोम्या घेवा म्हज्यान तुमचे काणिको देव मानून शेंदायक मागून घेयात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाकरी महिमेत आमच्या नेत्या पवित्र विचारात सर्वेश्वर मानून घेव. सर्वेश्वर आमच्या दयाळ बापम या साखरविसावरी आमची पातकां दोन वसोम आनी पास्काची परब फावो ते बरे संभ्रमचे खातीर तुज्या भावार्थ्यांक कुडयांतल्यान पवित्र कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक धीरवासुया. सर्वेश्वरा पवित्र बापा सर पोतेदारा आनी शासनाच्या देवा सर काली आनी सर्वती आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. कश्ट मरण मायमेवंत पुनर्जिविताची वाट अशें शास्त्रांत आनी प्रवाद्यांच्या बरोवप्यांनी तुवें सांगून दवरलां. ह्या सताची आमकां खात्री दिवच्याक आपलें मरण कसालें जावचें आसलें तें आदी फुडेंच जेजून शिसांक कळोवन दिलें आनी पवित्र दोंगरार आपल्या मायमेचो परजळ ताच्या दोळ्या मुखार ताणें फांकयलो. देखून सर्गींच्या दालबारा सांगाती प्रतिमेर थांबनासतना तुजी किर्त आमी परगडता आनी तुज्या मायमेवंत किर्तन आमी निरंतरी गायता. Povit, povit, dalbaranso serves por tu. Sargani samsar parla tuja, vai baba. Unsegi tu kaje, unsegi tu kaje. Serves por acelave, etata jai jai. Unsegi tu kaje, unsegi tu kaje. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्रात्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण मागता. जावं दी आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कश्ट मरण सुसून वयच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दीन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसां दिलो आनी मोळें. हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे मसोत समर्पूंची.
तेच बरी जेवण जातस आनी कार्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसां दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काळस नव्या आनी सासणी कराराचें रगात पातकांचें बोक्सांनी मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत हें वारवतलें हें म्हज्या उगडासा करात. भावार्थासो गोड परगटुया. जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपण उडास करता आनी हो जिवीत आसूंडो आनी सोडूणची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले पूण आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगा सेवतले आमी समेजता. पवित्र आत्मार एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेश्वरा अग्या प्रिथमेच्या विस्तारले तुजे पवित्रवेचो उडास कर. फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबा पिटर आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरोच मेल्याच्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्ट खातीर मरण बळ्या समेस्तां तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण मागता. पळय आमकां आमरी देवाच्या माये सांगता बागेवन सुजेत या पोती सांगता बागेवन धमदुता सांगता बागेवन जुतात देव सांगता आनी सगळें तुका मानवल्यां त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा आमकां आमकां फावो कर क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. आमच्या सोडून दरेच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले आमच्या बापा म्हणले मागणे म्हणया. आमच्या बापाच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां मोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेश्वरा सर वायटांतली आमकां निवार. दया कर ह्या जिवितां सबस काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडून जेजू क्रिस्ताचे येणें बरो शानत रितीन आमकां ती उदार काकुतीन सर पात काडले वाटय आनी सर बी नान बारांतले निवार. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुता मुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्रतेच्या भावार्थाचेर नदर घाल आनी ह्या पेशेवर तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेता राज दवरतलो येताय सासणाच्या सासणाक. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसूं एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी.
पोळ्या देवपुत्राक जेजू क्रिस्ताक देवाच्या शेळयेक शेळयेच्या जेवणाक पयलीं आमी सुभागी प्रार्थूयम. सर्वेश्वरा आमच्या बापम, तुजो महिमेवून संस्कार आमी घेतला, तर आमी ह्या संवसारांत आसतनाच सर्गींच्या जिवितांत तूं आमकां वांटो दिताय देखून आमी तुका काळजा जावन तीन वाजता जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसूं, तुमचे सोबे आसूं. सपूत वेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्माचो आशिर्वाद तुमचेर घालूं. आमेन. वचून ह्या सुमेच्या शांत समाधानी तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. पांचंको 244 244. जेजू आमचे पासो कापलो जिरेला, रगत आपले विक्रम मोकळो केला, ताच्या मोलीक रक्तान दिला वसाणे, ताच्या दिनी मरणान सर्गीचे जिणे, एक सेक तेमो तुझ्या रक्ताचो आज पृथ्वी
करून आमच्या दुश्मनांतले बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. मोगाच्यानो फाटल्या थोड्या वर्सांतावन तुमी म्हाका वरतो सांगात सहकार पाठिंबो दिला आनी म्हज्या सगळ्या वावरांत योजनांत वरत्या पासो सहकार तुमी दिला. ह्या पासत तुमकां हांव दिनवास पाठयतां, देव बरें करूं म्हणटा. आनी काही इल्लोसो थोडो वावर बाकी आसा, वरत्या पासो सहकार तुमचे जावन आशयता. फाटल्या 12 वर्सांतावन ह्या पुंडाळांतावन जायतीं आशिर्वादां बेसांवां तुमचे खातीर वळोन आयल्यांत आनी जायतें बरेंपण ह्या पुंडाळांतावन तुमकां जालां. हांगाचें देवाचें उतर तशेंच संस्काराची सगळी कृपा तुमचे थंय वळोवन तुमचे थंय जायतें बरेंपण जालां. त्या पासत धन्य देवाक निरंतर आमी अर्गां दिता आनी मुखारी असलें बरेंपण तुमकां जावं दी म्हूण आमी मागता. परत तुमकां दिल्ल्या सर्व तुमी दिल्ल्या वरत्या बापाच्या सहकाराक, आदाराक, पाठिंबाक तशेंच कुमकेक काळजांतावन देव बरें करूं म्हणटा आसतना फुडल्या कितें वावर बाकी आसा तो बऱ्यान करूंक जाय आसची सगळी कुमक आदार वरत्या बापान दिजे म्हूण विनंती करता. परत तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. आमी निरंतरी तुमचे खातीर मागता, तुमी आमचे खातीर मागा म्हूण विनंती करता. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. हांगासर कळयलेल्या त्या एकावंटाक तुमचे मोगाची काणीक तुमी धाडून कुमक करीसय म्हूण आमी एकांतर विनंती करता. परत तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमकां आपल्या बेसांवांनी भरून दी. मरी माय तुमचे खातीर विनंती करून दी. सांजू तूं तुमचे बसो तूं समे लागीं मागून येतेच बेसांवां धाडून दी म्हूण आमचें मागणें तुमचे खातीर जावन आसा. परत तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं.